नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबावणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। फुडल्या 48 वरांत मॉन्सून पावतलो गोंया, हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास। भाजप जावन रावला सुटबूटवाल्यांचो सरकार, काँग्रेस फुडारी विजय भिकेन भाजपाक काडला उजरावन। भाटकारावरी वागता काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो गोंय मुखेली जुजे फिलीप डिसिजाचो आरोप। भाजपाच्या चिंतन शिबिराच्या दुसऱ्या दिसा महत्वाच्या विशयांचेर जाली चर्चा। राज्यांतल्या तशेंच भायल्या तज्ञांनी मंत्र्यांक दिले मार्गदर्शन। धार्मीक तणाव टाळपा खातीर रुमटामणाचो मद्रासा करतले बंद, सांगता नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकार। आनी म्हादय वांटोवपा खातीर 18 जूनाक काडटले क्रांती मोर्चा, सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटाचो निर्णय। आनी आतां खबरो विस्तारात। अरबी दर्यांत निर्माण जाल्ले बिपरजॉय चक्रीवादळ फुडल्या 24 वरांत आनीक तीव्र जातले। ताका लागून गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्याचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। सद्याक गोंयच्या पश्चिमेक सुमार 690 किलोमिटराचेर आशिल्ले हे वादळ उत्तर ईशान्ये कडेन वतले। वराक 145 किलोमीटर वेगान प्रवास करपी ह्या वादळाक लागून महाराष्ट्र, गोंय तशेंच कर्नाटकात नेटाचो पावस पडटलो। भाजप सरकार हो सूटबुटाचो सरकार अशें म्हणीत काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन भाजप सरकाराचेर टिकांचे फार पेटयल्यात। भाजप पक्ष गोंयकारांचे प्रश्न सुटावे करपाक पुरायेन अपयशी थारला असो कडक आरोप काँग्रेसीच्या भिकेन केला। चलन वाड, खणी, जमीन हडपपाच्यो केशी, फुकट सिलिंडर हे अशे मुद्दे धरून काँग्रेसीन भाजपाक बरेच उजरावन काडला। कलांगूट आनी हेर सुवातींनी बेकायदेशीर जमिनी हडप चालू आसा, पूण सरकार ताचेर सुन्न जाला। आमदार मायकल लोबो आड बेकायदेशीरपणा आनी जमीन पुरोवपा संबंधी केशी दाखल जाल्ल्यो, पूण भाजप पक्षांत ताणें प्रवेश केल्या उपरांत ताचे आड कसलीच कारवाय कित्याक जायना अशें भिके विचारता। हो सरकार जो सूटबुटाचो सरकार, इव्हेंट मॅनेजमेंटाचो सरकार, आता 9 वर्षां आपले सेलिब्रेशन करता, लोकांकडे वयता। लोकांनी तांकां प्रश्न विचारपाची गरज आसा। सिलिंडर, म्हारगाई, नोटबंदी अशे खुबशे गजाली आनी गोंयाची जमीन, गोंयाचे मायनिंग हे गोंयकारांची संपत्ती। आनी ह्या ज्या काळान BJPच्या काळान जे आमचे एनवायरमेंटाचे डिस्ट्रक्शन जालां, हानी जाल्या पळय, तेच्या पयलीं केन्नाच जावंक ना। आतां नॅचरल कॅलेमिटी येता आनी केन्ना केन्ना हानी जाता, पण ही नॅचरल कॅलेमिटी न्हू, ही BJPची कॅलेमिटी, BJPची सुनामी जी गोंयाक सारकी हानिकारक आसा। पण हो सरकार न्हिदलेलो आसा। काल मायकल लोबोनूय स्टेटमेंट केला की कालचे जे जाला तेचे पंचायती लेवलाचे इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून। म्हाका सांगपाक जाय मायकल लोबो की पंचायतीचेर घर तुज्या कलांगूटाचे कराचे कलांगूट जे इतले इल्लिगेटी जाल्या तेचो हांगार फूल प्रूफ हे आसा।
आणि जे ऑफिसर इन्वॉल्ड आहात फुल प्रूफ लोकांनी दिला, तुमच्या ऑफिसरांनी हा रिपोर्ट केला, असेंब्लीन प्रोसिडींग मांडल्या आणि कारवाई काय जावना. मायकल लोबोचेर तुमकां खबर आसा की मायकल लोबोचेरूय कारवाई जाल्ली आनी जेन्ना तो BJPन गेलो तेन्ना सारकें. काँग्रेस पक्ष भाटकार कसो वागपाक लागला. घरा बसून फक्त कागदां पळयता आनी भाट भलतोच खावन उडयता. लोक आमच्या बरोबर आसा असली स्वप्नां घरा बसून पळोवपाची काँग्रेसीन बंद करची आनी एकठांय येवन लोकसभा वेंचणूक लडोवची. गोंय राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसोजान काँग्रेसीचेर फारपेट केला. वेंचणूक लागीं पावतकीच राष्ट्रवादी काँग्रेसी बरोबर युती घडोवन वेंचणूक लडोवपाची तो स्वप्नां रंगयता. पूण 2012 ते आतां मेरेन तांकां काँग्रेसी कडल्यान मेळ्ळा तो फक्त धोको. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेचेर राष्ट्रवादी पक्षाची भुमिका जुजे फिलिपाक विचारलेली. जर भाजपाक सत्ता बहाल करतले जाल्यार विरोधी पक्षान येवप गरजेचें, पूण काँग्रेसीच्या लक्षात हे केन्ना येत तेच नेम ना. केंद्रीय फुडाऱ्यांबरोबर चर्चा करूनच मागीर लोकसभा वेंचणूक लडोवप काय ना हो निर्णय जातलो अशें जुजे फिलिप डिसोजान सांगलें. ना 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 सॉरी, बरें मागपी आमकां जायते जाण आहाय, आमचे बरे उलोवपी जायत जाण आहाय. आमी जेन्ना मिनिस्टर आसले तेन्ना कोणाक दुखोवंक नाय, लोकांची कामां केल्या. आयज पासून आमकां इवन गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आयज पासून आमकां एक बरो रेस्पेद दिता. कित्याक रेस्पेद दिता? कित्याक आमी ऑफिसरांक रेस्पेद दिला, आमी लोकांक रेस्पेदान मान दिला, आमी लोकांक बरे भाशेन आमी हें केलां. नांव पिड्यार अशें जावंक ना. सो ताका लागून दुसऱ्याचें चिंता आनी हें चिंतपाची ह्या टायमार 2024 गरज आसा. आनी चिंतना जाल्यार तेच भाशेन परत. बट तुमकां दिसता काँग्रेस कॅन बी ट्रस्टेड? सी बाबा कितें आसता काँग्रेस, हांव कित्याक उलोवंक काँग्रेस इतलीं वर्सां जावंक ना. फायनल देखून आमकां तेणी हें केलो अरे बरें 3-4 सीट दिले जाल्यार कितें वयतालें काँग्रेसाचें? कितें जातालें सांग? आतां कितले एमएलए आहाय? तेगे जिखोन कितले येयले? गेले कितले? गेले मरे. आं आतां पयलीं सुद्दां कितले उरले? तेका लागून हांव सांगता दुसऱ्या पार्टयेक तुमी वॅल्यू उणो करनाका दुसऱ्या पार्टयेचो. सो एक आमकां विस्वास ना न्हू, विस्वास दवरूंकच जावो रे. पॉलिटिक्सान कितें करपा? पॉलिटिक्सान विस्वास दवरपा जावो, विस्वास दवरून चोवपा जावो. पूण आयज पासून आमी ओके फायन चलो जालें तें जालें, पूण फ्युचराक बरें जावचें, लोकांक बरो गव्हर्मेंट मेळचो, लोकांचें बरें काम जावचें. आयज लोक पादेशेर जाला, आयज लोक त्रासान पडलेलो आहा. कोण बरो उलयता चोयले भिरांत इतली. हांव तुका एक सांगता, ह्या हितून म्हणटा ते 2024 लोकसभा इलेक्शन हें म्हणटा तें अंडरस्टँडींग बरें जावन करप आनी जाणा एकल्यान पार्टयेनूय चिंतप बाबा लेट्स कम टुगेदर. अशें कितें आसा? समज अंडरस्टँडींग जायना जाल्यार लोकसभेक दोनूय सिटांनी. अरे लोक मागीर भिता. जोरी तर आमी अंडरस्टँडींग पार्टयो जायना, लोक भिता. वाय वी शूड गो देर ओन्ली. ही सिस्टम जाता, लोक भिता. लोकांक बरें कॉमन मनशाक हें भिरांत दिसता. जेन्ना तुमी सगळो एकट जालो, एकठांय रावलो, तेन्ना मागीर लोकूय म्हणटा लेट्स गो विथ दॅट ग्रूप. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आफयल्ल्या भाजपाच्या चिंतन शिबिरांत वेगवेगळ्या विशयाचेर खोलायेन चर्चा जाली. ह्या शिबिरांत राज्यांतल्या तशेंच राज्या भायल्या तज्ञांनी भाजपाच्या मंत्र्याक मार्गदर्शन केलें. राज्याची उदरगत, सरकारी येवजण्यांचो लाभार्थ्यांक जाल्लो फायदो हाचो सर्वे रिपोर्ट मागून ताचेरूय अभ्यास करतले. त्याच बरोबर भाजपा आनीक घटमूट करपा खातीर तरणाट्यांक पक्षा कडेन आकर्शीत करपाचेरूय ह्या शिबिरांत चर्चा जाली.
घरात देवपाण करप चुकीचे ते खातीर धार्मीक सुवाती आसात. समाजात मतभेद निर्माण जावचो न्हय म्हणून उल्लेख केल्ल्या प्रकाराक थांबोवपा खातीर सरपंचा कडेन चर्चा जातली. देखून धार्मीक तणाव थांबोवपा खातीर रुमडामळ वाठारात चालू आशिल्ले बेकायदेशीर मदरसा रोखडेच बंद करतले अशें आश्वासन नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेकरान दिलें. शेनवारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत आमदार उलयतालो. जेन्ना आमच्या काही पंचांनी म्हाज्या नदरे मुखार हाडला तेन्ना आमी ते एका घरान चलता मद्रसा. सो आमी पंचायतीक सरपंचाक सांगलेलें की घरान जे चलता ते तुमी ते बंद करपा जाय. म्हणल्यार लोकांक जर त्रास जाता जाल्यार ते करपा जायना. पूण आतां पंचायतीन ते कितें तरी इन्स्पेक्शन दवरून तेजेर कितें तरी म्हाका दिसता थोडे कोण तरी ती पार्टी आहा ती म्हाका दिसता अपिलाक गेल्या व्हिडिओ. सो ते अपिलाक जे कितें जाता ते पळोवपाचें कारण ते घरा भितर जे चलता ते इलिगल आसा. म्हणजे खंयच्या धर्मान जावं हिंदू जावं मुस्लीम जावं कॅथलीक घरान खंय तरी देवस्थान सुरू करपाक जाय अशें खंय तरी आमचें मंदीर आसता मंदिरान आमी देवस्थान करपाक शकता जावं आमी आमच्या मस्जिदीन आमी देवस्थानाचें करपाक शकता. पूण हे घरान करप म्हणटा ते रॉंग आसा. त्या खातीर सरपंचाक हांव सांगलां की तुमकां जाल्यार तांकां आनी खंय मस्जिदीन तुमी ते देवस्थानाचें तुमचें कितें काम चलता तें थंय करून तुमी तांकां जागो अवेलेबल करून दिवचो. तांकां सांगले कडेन आनी परतूच एकदां हांव तांकां सांगलेलो. सेव म्हादय सेव गोवा फ्रंटा वतीन 18 जूनाक मडगांव लोहिया मैदानाचेर म्हादय क्रांती मोर्चाचें आयोजन केलां. 18 जून ह्या गोंयच्या क्रांती दिसाच्या निमतान म्हादय वाचोवपा खातीर हे आंदोलन करपाचें संघटनेन थारायलां अशी माहिती प्रज्वल साखरदांडेन दिल्या. Save Mother, Save Goa Front is giving a clarion call to all the people of Goa to converge outside the Lohia Maidan on 18th June. 18th June हो गोंयचो रेवोल्युशन डे. सो 18 जून 1946 जी क्रांती जाल्ली तशीच क्रांती आज म्हादय खातीर गरज आसा. म्हणून आमी एक कॉल दिला सगळ्या गोंयकारांक की तुमी 18 जून जो आयतार पडटा 2023 4 लोहिया मैदान मडगांव जे आसा ऐतिहासीक लोहिया मैदान ताजे भायर जमपाचें आनी म्हादय खातीर क्रांती घडोवन हाडपाची. कारण DPR रद्द जाल्लो ना आनी सगळे जे इश्यूज म्हादयचे जे चलतात ते अजून चालू आसा. म्हणजे थंय सरकार बदलले म्हणून तातूंत कांय फरक पडना कारण ते युनायटेड आसात म्हादय डायवर्ट करपाक. आमी आमची युनिटी दाखोवया ही म्हादय वाचोवपाक. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष फक्त मतां फोडपा खातीरूच लोकसभा वेंचणूक लडयता असो आरोप काँग्रेसीचो उत्तर गोंय फुडारी विजय भिकेन केला. चडशा रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या कार्यकर्त्यांनी लक्ष सोडल्यात, पक्ष लेगीत सोडला. लोक कित्या खातीर तांचो पक्ष सोडटात तशेंच म्हादयच्या मुद्द्यावयल्यान पदयात्रा काडपाक कित्याक अपयशी ते थारले आर्जीन स्पश्ट करचें अशें विजय भिकेचें म्हणणें आसा. हे रेव्होल्युशनरी गोवन जागे जाल्यात. पयली सुवातीर ह्या रेव्होल्युशनरी गोवनाचेर विश्वास दवरूंक उपकारना. विश्वास दवरूंक उपकारना कारण हे सरकारान मेळून आसा. तो खूब बोबो घालता गोंयकारा खातीर म्हणून म्हादयी खातीर म्हादयी म्हणटा पळय तो इश्यू काँग्रेसी शिवाय आनी कोणी घेवना. आनी तो इश्यूचो पालोवपाक हो वचून सीएमाक मेळ्ळो आनी कालच्यान म्हणटा कितें म्हादयीक आमी खंय दोनूय सीट दवरतले आनी ते वयर खंय सेंटराक आमी हें करतले म्हणून धाडटले म्हणून. आनी तुमी गोंया खातीर तुमची पार्टी आसा म्हणजे तुमी गोंया खातीर खंय न्हिदलेले आहात. म्हादयीच्या टायमार तुमी हँड ग्लावज वचून ह्या सीएमाक वचून तुमी हे दिले तुमच्या आमदाराक घेवन तेचें कितें जालें हेचें उत्तर दिवपाक जाय तुमी. प्रत्येक इलेक्शन येता तेन्ना फक्त वोट डिविजन करपाक असले पार्टी तयार जाता. कळ्ळें. आनी आतां तो एलायन्साची कसली तरी गजाली करता म्हणून आयकूंक येयला. कळ्ळें. आनी एलायन्स कोणा कडेन करूंक जाय जे BJPच्या एगेन्स्ट आसात ते. तूं महाराष्ट्रान मेळ्ळो कोणा जेणी पार्टी फोडली ते BJPच्या शिवसेनाचो ग्रूप जाला पळय तांकां वचून मेळ्ळो तूं. हेचें उत्तर कोण दितलो. आनी लोकांनी तुका सोडलेलें आहा. म्हाका दिसता जी कमिटी आसा तुजी जी कमिटी आसा जे कितलेशे लोक आहा
ते तुमच्या वांगडा आसले, जे लोकांनी तुमकां सपोर्ट केल्ले, फॉर एग्जाम्पल नावेली, वास्को, शिरोडा, हे तुका सोडून गेले आहा. ही टक्कर आहा ती दोन हितून आहा, BJP आनी काँग्रेस. दोनूय सिटां काँग्रेस जिखूंक शकता. हे BJP कळ्ळें आसा. त्या खातीर BJP हे असले फॉर्मुला यूज करता. लोकल गोवाना खातीर तुवें कितें कितें केलें तें सांगचें. तुजे खंय ते निस्त्याचे गाडे खंय, तुजे भाजयेचे गाडे खंय गेले, लोकांक जॉब दिता म्हणून सांगलेले ते, सेल्फ तुवें एम्प्लॉयमेंट दिता ते खंय गेले. आनी तेणी दोनूय इलेक्शन आपूण जिखता म्हणून सांगलें पळय लोकसभा हे म्हणजे एनावन्स केलें तेन्ना लोकांचे कॉमेंट्स पळय, आनी ते कॉमेंट्स मारल्या पळय लोकांनी, ते तेंचे स्वताचे जे लोक सोडून गेले अर्दीचे तेंच्यांनी मारले हे कॉमेंट तेंचे. म्हाजे एकूच लोकां कडेन रिक्वेस्ट आहा, कारण हे जे RG असले लोक येतले, RG असले पार्टी, हे फक्त वोट डिवायड करपाक, आनी ह्या पार्टी गोंयांच्या लोकांनी चिंतूंक जाय की काँग्रेसी शिवाय पर्याय ना म्हणून. कांय दिसा पयलीं राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो अध्यक्ष शरद पवारान पक्षाध्यक्षपदाचो राजिनामो दिल्ल्यान एक व्हडलो बोवाळ जाल्लो आनी त्या उपरांत कार्यकर्ते आनी पदाधिकाऱ्यांनी आग्रो केल्ल्यान तांणी राजिनामो फाटीं घेतिल्लो. पूण पक्षाच्या कांय नेत्यांचेर अतिरिक्त जबाबदारी दिवपाची घोशणा तांणी केल्ली आनी त्या प्रमाण आयज दिल्लींत पक्षाच्या वर्धापन दिसाच्या निमतान आयोजीत कार्यावळींत शरद पवार हाणें 2 व्हडल्यो घोशणा केल्यो, जातूंत सुप्रिया सुळे आनी प्रफुल्ल पटेल हांचेर पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिल्या. ते खेरीज पक्षांतल्या हेर कांय नेत्यांचेर अतिरिक्त जबाबदारी दिल्या. हातूंत अजित पवाराचें नांव नाशिल्ल्यान सगळ्याकूच अजापाचो धक्को बसला. जैसे प्रफुल्ल पटेल, आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं, और साथ साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे. दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले, पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं, और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं. जो कुछ गलत काम करते हैं, राज्य के देश के हितों की रक्षा करते हैं, उनको दूर रखना आपका, तुम्हारा, मेरा सबका फर्ज है. और ये करने के लिए मुझे लगता है कि ये साल बड़ा इम्पोर्टेंट साल है. इसी साल में चुनाव का मामला सामने आएगा, और मुझे मिलकर पूरा विश्वास है इस देश के विपक्ष के लोग मिलकर इस चुनाव का सामना करेंगे कि देश में परिवर्तन आएगा, देश का मतदान रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा सरकाराची 9 वर्सां पुराय जाल्ल्यान भारतीय जनता पार्टीन जनसंपर्क मोहिमेक सुरवात केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या 9 वर्सांच्या कार्यकाळात भाजपान केल्ल्या बऱ्या कामाची लोकांक म्हायती दितले अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले. ह्या वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकर, मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत ह्या यात्रेक हाजीर आशिल्ले. तीर्थयात्रा अशें ह्या आजच्या कार्यक्रमाचें नांव आसा. भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रांतल्या मोदी सरकाराक 9 वर्सां पूर्ण जालीं, आनी ताका लागून 30 मे ते 30 जून अशें 1 म्हयनो आमी वेगवेगळे कार्यक्रम करतात गोंयभर. आनी ताचोच एक भाग म्हणून केंद्र आनी गोंय सरकार, डबल इंजीन सरकार जे आमी म्हणटात, त्या सरकारांतले कांय प्रोजेक्ट जे आसात ते आमी विजीट करतात. पयर आमी उत्तर गोंयचो
2 प्रोजेक्ट विजीट केले. ताचे भितर आमचे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा आनी आयुष हॉस्पिटल. पूण एकंदर ह्या हातूंतल्यान आमी सांगपाक सोदतात की केंद्र सरकाराच्या सहाय्यान जे गोंया भितर विकास जालो त्या विकासाचो गोंयच्या लोकांक कितें फायदो जालो. तर आमी आज हांगा पळयतात की हो ब्रीज जेन्ना नासलो त्या वेळाचेर एखाद्याक उत्तर गोंयचो दक्षिणेन जर येवं जाय जाल्यार तो मडगांवच्या मनशाक अमक्या टायमार पावता अशें सांगपाक शकनाशिल्लो. बऱ्याचदा आमी अशें पळयलें की बऱ्याच जाणांच्यो फ्लायटी चुकिल्ल्यो आसात कारण एकाच ब्रिजाचेर कंजेशन जातालें. हाच्या पयलीं काँग्रेसीचें सरकार केंद्राक आसलें. काँग्रेसीन 2दा हांगा फावंडेशन स्टोनी घालो पण तो प्रोजेक्ट पूर्ण करपाक शकले ना. भारतीय जनता पार्टीचें वैशिश्ट्य आसा की जे प्रोजेक्टाचें आमी फावंडेशन घालतात त्याच टर्मा भितर तेचें उद्घाटनूय जाता आनी तेचें उदाहरण आसा. म्हणजे आमच्या सरकाराच्या कारकिर्दीन फावंडेशन घालायचें तेचें उद्घाटनूय केल्लें आसा. सेकंड लेन जी आसा ती बेगीनूय हांगाल्यान उद्घाटन जातलें ती पूर्ण जातली. शेनवारा बाणावले मतदारसंघात पहिल्या नागरिकांक खातीरच्या मार्गदर्शक कमिटीची स्थापणूक जाली. ही कमिटी मतदारसंघातल्या 7 गांवच्या नागरिकांच्यो समस्या सुटाव्यो करपाक मजत करतली अशी माहिती बाणावलेचो आमदार वेन्झी वेगासान दिल्या. सुमार 36 कोटी रुपया खर्च करून वीज खात्यातली यंत्रणा उपलब्ध केल्यात. तशेंच कोलव्या नवे उपकेंद्र बांदतले अशें वेन्झीन ह्या वेळार सांगलें. आम्ही बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल सिटीजन एडवाइजरी कमिटी लॉन्च करताय. दिस CLCAC Constituency Level Citizens Advisory Committee CLCAC is going to guide me, help me in ensuring जे वस्तू सगळे 7 विलेजींनी चुकताय जे वस्तू गॅप फिलिंग करपा जाय. जे जाग्यार हांव पावना जे जाग्यार वस्त म्हाका करून दिवपा जाय जे जाग्यार बजेटा पयले असेंब्ली तयारी करपा जाय. सो हे सगळ्यो वस्तूंचेर जी एडवाइजरी कमिटी आसतली is going to be part of this CLCAC, and today we are launching one branch of CLCAC which is here, and that branch is related to the electricity department. मुळचे electrical related जे जितली आज हम प्रॉब्लम फेस जाता डे टू डे. काल फॉर एग्जांपल कावलोसी लायट आसना कित्याक जो बॅटरी पॅक आहा कुंकोलीम सबस्टेशनाक तो लासलो आनी थिंगसोन जी सप्लाय वेली येता ती आमकां इंटरप्ट जाली आनी वेलीसून आमकां कावलोसी तांबोली येता ती इंटरप्ट जाली. सो हे टेक्निकल इश्यूज जेन्ना जाता कितकोन एडवायज करूंक जाय कॉन्स्टिट्युएन्सीत कित्याक लायट ना कित्याक येना. सो ही टीम is one of the branch of the CLCAC which will guide me as well as help me to move ahead to develop these things. Amchbara, a very senior, a very departmentacho ek hambo jo amgelo gaoncho Bob Charles Fernandez, who is a retired executive engineer from the department. He is going to head this entire management to help me out to improvise, and the whole agenda is बाणावलेचो लोक जो आसा बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जावं तो सुराले लोक, कोलवा लोक, बाणावले लोक, वार्की लोक, ओल्डे लोक, कुर्मणी लोक आनी केडशी लोक हे लोकांक अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी मेळच्या आनी जे भाशेन आमकां जाता ते भाशेन जे गव्हर्मेंटाक हो प्रेझेंट सपोर्ट आहा फेलियर सिस्टम जो आहा तो फेलियर सिस्टमांतल्यानूच आमकडे जरी तरी कितकोन हे सांबाळपा जाता आणि हाऊ टू मॅनेज these things. We are going to guide and we are going to have guidance from this team. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. आता रोखडेच पळोवया गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.